नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या 10 AM बुलेटिनान येवकार। हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंय विद्यापीठांतल्या प्रश्नपत्रिकांची चोरी उक्ताडार चौकशी समितीचो भौतिकशास्त्राचो प्राध्यापक, डीन, निबंधक आनी कुलगुरूंक धपको। दुबावीत प्रणव नायकान दुसरे फावट केलो आत्महत्येचो यत्न। सादोळशी पुलावेल्यान घेतली न्हंय धवडी। काणकोण पुलिसांनी वाटयलो जीव। वाडपी रस्ते अपघात, येरादारी कोंडीक लागून नवे रेंट कॅब गाडयांक दिवचे न्हय नवे परवाने। गोंय सरकाराचो राज्य येरादारी प्राधिकरणाक आदेश। संविधान बचाव अभियानाक गैरहाजीर राविल्ल्या कालुसान काब्रालाच्या वाडदिसाक हाजेरी लायिल्ल्यान काँग्रेस फुर्योज। कालुसा आड शिस्तभंगाचे कारवाये खातीर पाटकाराचे माणिकराव ठाकरेक पत्र। कर्मचारी भरती आयोगान लागून सरकारी नोकरी भरतेंत आयिल्ल्या पारदर्शकताय आयोगा वतीन आतामेरेन 752 पदां खातीर जायरात निवड जाल्ले 50 जाण नोकऱ्यांनी रुजू, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। नाव बदलून मूळ गोंयकारांची नावां लावपाचे प्रकार सुरूच। प्रशासन मात सुशेगाद। आडनावूच न्ही जाल्यार पुराय नाव बदलपाचो प्रकार आयला उक्ताडार। आता खबरो विस्तारात। गोंय विद्यापीठांतल्या भौतिकशास्त्र आनी अप्लायड सायन्स विभागांतलो प्रश्नपत्रिका चोरून त्यो आपले इश्टिणीक दिवपाचो प्रकार खरोच आशिल्लो। गोंय सरकारान नेमिल्ले उच्चस्तरीय चौकशी समितीन हो प्रकार खरोच आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां। चौकशी समितीच्या अहवालाक लागून आतां सहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नायक, डीन, निबंधक आनी कुलगुरूंच्यो अडचणी वाडटल्यो। गोंय विद्यापीठातल्या प्रश्नपत्रिकांच्या चोरयांचो प्रकार गोमंतकानूच उजवाडाक हाडिल्लो। ते उपरांत कांय समाज वावुरप्यांनी आक्षेप पुलिशेंत कागाळ नोंदोवन चौकशीची मागणी केल्ली। प्रश्नपत्रिकांच्या हाय प्रोफायल चोरी प्रकरणाक लागून फकत गोंयानूच न्ही जाल्यार देशभर बोवळो पडिल्लो। ह्या प्रकारा उपरांत गोंय सरकारान निवृत्त न्यायाधीश RMS खांडेपारकार हांच्या नेतृत्वाखाला 4 जणांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून प्रकरणाची चौकशी केल्ली। हे समितीत निवृत्त पुलीस उपमहानिरीक्षक बॉस्को जॉर्ज, आदल्यो प्राध्यापक किरण बुडकुले आनी VM साळगांवकार कायदो महाविद्यालयाचे डॉक्टर MRK प्रसाद वांगडी सचिव आशिल्ले। भौतिकशास्त्र विभागाचो सहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नायकान बनावट चावयो तयार करून आपल्या सहकारी प्राध्यापकांच्या कॅबिनात प्रवेश केलो आनी प्रश्नपत्रिका चोरिल्ल्याचे चौकशी समितीच्या मार्गदर्शक तत्वांतल्यान दिसून येता। चोरिल्ल्यो प्रश्नपत्रिका ताणें आपल्या इश्टिणीक दिल्यो असो ताचेर आरोप आशिल्लो। हे चोरी प्रकरण कितले खरें? गोंय विद्यापीठाचे संवेदनशील सामान कितले सुरक्षीत आसता हाचोय तपास करपाचो आशिल्लो। सरकारान नेमिल्ले समितीन 3 म्हयन्यांत हे विशीं खोलायेन चौकशी करून काल सांजे आपलो अहवाल मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक दिलो। समितीन आपल्या अहवालात गोंय विद्यापीठातलो गैरकारभार, प्राध्यापकांची बेजबाबदारपणा तशेंच कुलगुरू हरिलाल मेनन हांचे वागणुकीचेर खर टिका केल्या। रिपोर्ट दिला, रिपोर्ट सेक्रेटरी एड्युकेशनाक धाडला हांवें। प्राध्यापक प्रणव नायकान पेपर फोडलो आनी तो आपली इश्टीण स्नेहल हसोलकाराक दिलो हे तपासात दिसून आयला। ते भायर ह्यान फुडें तिचे खातीर पेपर फोडपाची शक्यताय आशिल्ली अशें चौकशी अहवालात नमूद केला। प्रणव नायकान सहकारी प्राध्यापक डॉक्टर रेश्मा राव देसाय हिच्या कॅबिनात 31 जुलय 2024 जाल्यार कौस्तुभ प्रियोळकार हांच्या कॅबिनात 8 ऑगस्ट 2024 वर्सा बेकायदेशीरपणान प्रवेश केल्लो। प्रणव नायकाक सहकारी प्राध्यापकांच्या कॅबिनात वतना हेर प्राध्यापकांनी पळयिल्लो। सो दॅट कमिटीन आतां दे हॅव टोल्ड दॅट तो प्रोफेसर कोण आसा प्रणय नायक सर, तो इज हेड डन ऑल दोज डेप्थ ऑफ द पेपर्स आनी वयल्यान ते चलयेक कोण आसा पळय ते चलयेक ते सगळे दिल्ले आनी ते सगळे प्रूव जाले। तो ताका घरा पावयतालो, व्हरतालो, लॉक करून रुमान आशिल्लो, ते सगळे प्रूव जाला आतां आनी आय हॅव ऑल स्टेटमेंट्स एंड टुडे सो ही शूड बी फर्स्ट सस्पेंडेड एंड टर्मिनेटेड फॉर डुईंग सच थिंग्स।
आणि इवन एक्शन शूड बी टेकन ऑन द कोण तो वायस चान्सलर आनी कोण आशिल्ले पयलेले रजिस्ट्रार एंड ऑल बिकॉज दे हॅव नॉट डन एनीथींग बिफोर वी हॅड आणि जेन्ना आमी गेले पळय तेन्ना हेणी रजिस्टर केली म्हणजे आपल्या रांगार घेवंक जायना आतां द एफआयआरान हेंची नांवां काडूंक जाय रजिस्टराची आनी त्या वायस चान्सलराची. मुख्यमंत्र्याक दिल्ल्या अहवालात नोंदयल्ली निरीक्षणां भौतिकशास्त्र विभागातल्या 3 प्राध्यापकांच्या कॅबिनात प्राध्यापक प्रणव नायकान बेकायदेशीरपणान प्रवेश केल्लो. हे खातीर ताणें खोट्यो चावयो तयार केल्ल्यो. ऑफिसां बंद जाले उपरांत ताणें सहकारी प्राध्यापकांच्या ऑफिसांनी प्रवेश केल्लो. प्राध्यापक आनी डिनान प्रणव नायकाचें हे कृत्य बेकायदेशीर आशिल्ल्याची जबानी दिल्या. प्राध्यापकांनी आपल्यो प्रश्नपत्रिका कॅबिनात दवरिल्ल्यो जाल्यार कांय प्राध्यापकांच्यो प्रश्नपत्रिका लॅपटॉपात आशिल्ल्यो. प्रश्नपत्रिका चोरपा खातीरूच प्रणव नायकान सहाय्यक प्राध्यापकांच्या कॅबिनात प्रवेश केल्लो. कार्यालयांतल्यान बनावट चावयो घेता म्हणून प्रणव नायकान कोणाचीच परवानगी घेवंक नाशिल्ली. फाटल्या 4 वर्सां सावन तांचे कडेन ह्यो बनावट चावयो आशिल्ल्यो. चोरयेचो प्रकार घडूनय विद्यापीठ प्रशासनाक ह्या प्रकाराची चवकशी करची अशें कित्याक दिसलें ना? प्राध्यापक प्रणव नायकाची विद्यार्थिनीक मजत. चौकशी समिती सामकार प्रणव नायकाचे विद्यार्थिनी कडेन आशिल्ले संबंद उक्तडार आयले. पार्सेकार कॉलेजीत शिकयतना प्राध्यापकाची विद्यार्थिनी कडेन वळख जाल्ली. ते उपरांत विद्यापीठात शिकयतना प्रश्नपत्रिका सोडोवपाक तो तिका मजत करतालो. प्रश्नपत्रिका सोडयतना ते चली मोबायल वापरताले. ते चली प्रणव नायकाच्या कॅबिनात परती परती वताली. राती 8 उपरांतूय कांय विद्यार्थ्यांनी हो प्रकार पळयल्लो. प्राध्यापकाच्या कारींतल्यान ते चली घरा वयताले. ह्या प्रकारावेल्यान प्रणव नायक आनी ते चलयेचे संबंध दिसून येतात अशें चौकशी समितीन म्हटलां. प्रणव नायका सयत स्नेहल हसोलकराचेरूय कारवाय करची अशें समितीन नमूद केलां. हो प्रकार घडून वर्स जाले तरी विद्यापीठान कारवाय कित्याक केली ना म्हणून समितीन प्रशासनाचेर खर टिका केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुडचड्यार जाल्ल्या काँग्रेसीच्या संविधान बचाव अभियानाक गैरहजेरी राविल्ल्या कालुसान 2 दिसांनी जाल्ल्या भाजपा आमदाराच्या वाडदिसाक मात हजेरी लायिल्ल्यान काँग्रेसीचे पदाधिकारी चाळवल्यात. कालुसाच्या ह्या वागण्याक लागून आतां पक्षान ताचे आड शिस्तभंगाचें पावल उबारलां. हे विशीं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक हे विशीं कळीत केलां. 7 जुलयाक कुडचड्यार जाल्ल्या काँग्रेसीचे संविधान बचाव अभियान ह्या म्हत्वाचे कार्यावळीक आमदार काल्लूस गैरहजर रावलो. मात 10 जुलयाक भाजपा आमदार निलेश काब्रालाच्या जल्मदिसाक काल्लूसान हजेरी लायली. हीच गजाल आतां काँग्रेसीन गांभीर्यान घेतल्या. काल्लूसाच्या ह्या अशा वागण्याक लागून आतां गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन काल्लूसा आड शिस्तभंगाची कारवाय करपाचें थारायलां. हे खातीर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक पत्र बरोवन काल्लूसाच्या कर्तुबाची म्हायती दिल्या. फकत म्हायतीच दिली ना जाल्यार ताचे आड कारवाय करची म्हणून मागणीय केल्या. पक्षाचे शिस्तीक सगळ्यांनी पाळो दिवचो. अध्यक्ष, आमदार, मंत्री, कार्यकर्तो वा पदाधिकारी दर एकल्याक पक्ष शिस्त लागू जाता आनी तांणी ती पाळपाकूच जाय अशें काँग्रेसीची गोंय प्रभारी सचिव अंजली निंबाळकर सांगता. आता काल्लूसाच्या शिस्तभंगाचेर गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेस कितें तो निर्णय घेतलो म्हूण अंजली सांगता. ऐकात तिचे म्हणणे. लेटर त्यांनी दिलं आहे. सीसी मला कॉपी मार्क केली असेल तर मग त्याआधी माणिकराव ठाकरे काय निर्णय घेतील त्याच्यावरती पण आहे. आणि तसं जर हे असेल तर ते अध्यक्ष आहेत, त्यांनी डिसिप्लिनरी कमिटीला तसं द्यावं तर मग पुढे डिसिप्लिनरी कमिटी त्याच्यावरती इन्व्हेस्टिगेशन करून ऍक्शन काय घ्यायचं ते घेईल. ओके, सो आमदार काल्लोसवर ऍक्शन होणार? ऍक्शन होईल. डिसिप्लिनरी कमिटीला तरी गेलं पाहिजे ना बाबा. काँग्रेसमध्ये एक शिस्त आहे की असे कुठलेही कंप्लेंट्स असले कोणाचेही, प्रेसिडेंटचे असू दे, MLAचे असू दे, कार्यकर्त्यांचे असू दे, अशा कंप्लेंट्सला डिसिप्लिनरी कमिटीला ते जातं. आणि ते डिसिप्लिनरी कमिटी मग त्याच्यावर इन्व्हेस्टिगेट करते, त्यांना दोघांनाही बोलवते आणि मग त्यांचे दोघांकडनंही काय काय म्हणणं येते ते मांडून घेते आणि मग ते म्हणणं ऐकून मग ते डिसिप्लिनरी कमिटी त्याच्यावरती काय ते निर्णय एक देते आणि मग तो निर्णय आल्यानंतर मग त्याच्यावर काय तो ऍक्शन घेतला जातो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गावकर.
कर्मचारी निवड आयोगान सरकारी भरती पद्धती संबंधी लोकांमदी विश्वास निर्माण केला. आतामेरेन ह्या आयोगावरवीं 752 पदांचेर भरती जायरात काडिल्ली. हातूंतले 50 जाण नोकरेचेर रुजू लेगीत जाले. सरकारी खात्यांतली सगळीं रिक्त पदां बेगीनूच भरतली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पणजे पाट्यार कर्मचारी निवड आयोगाच्या कार्यालयाचें उक्तावण जाल्या उपरांत तो उलयतालो. गोवा स्टाफ सिलेक्शन आम्ही स्टार्ट केल्या उपरांत अपॉइंट केल्या उपरांत लोकांच्या मदीं एक विश्वास ट्रान्सपरन्सी ही जॉबाच्या मदीं येवपाक लागलेली आसा. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता म्हणजे पुराय गोवा स्टाफ सिलेक्शन टिमीक की तांच्यांनी एक खूब बऱ्या पद्दतीचें ऑफिस आपले नवीन रिनोवेट करून घेतलें. सरकारानूय तांकां एक्चुली जस्ट तेंच्यांनी स्टार्ट आपले बेस्ट प्रिमायसिसान केल्ली बट तेंच्यांनी पूर्णतः रिनोवेट करून आज हस्तांतरण करता आसतना म्हाका एक खोस भोगता. हांवें पळयलां की फाटलेच फावटी सांगलेलें हांवें प्रत्येक ऑफिसाक नवीन प्रिमायसीस जी आसा ती सातत्य दीत आसा आनी गोवा स्टाफ सिलेक्शन हे खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लें आनी तेंच्यांनी आतां पर्यंत जवळपास 752 पोस्ट तेंच्यांनी एडवर्टायज केले आनी खूब ट्रान्सपरंट आतां पर्यंत 2 एग्जामी म्हाका दिसता 2 ते 3 एग्जामी जाल्यो. फायनल रिजल्ट थोड्या दिसांनी बाकीच्या हेजे जावपाचे आसा. एक बरी गजाल की गोंयच्या तरणाट्यांक युथाक आपूण एग्जामीक बसल्या उपरांत भायर सरता आसतनाच आपलो रिजल्ट कळटा. त्या खातीर कोणी कोणाक मार्क लिस्ट पळोवन वचपाची गरज ना किंवा लिस्ट केन्ना लायतलो हेंय म्हणपाची गरज ना. आपल्या टेबला वयल्यान उठता आसतनाच CBT एग्जाम आसल्या कारणान कॉम्प्युटर बेज एग्जाम आसल्या कारणान तेजो रिजल्ट तेकाच कळटा. वेगळ्याक आनी कोणाक सांगपाची गरज ना. ओके ते आपल्याक मार्क कितले पडले एक ट्रान्सपरन्सी लोकांच्या मदीं आयल्या आनी सगळ्या जाणांनी सरकाराचेर विश्वास दवरून सगळ्यांनी ह्या पद्दतीच्यो एग्जामी आन्सर करपाक लागल्या. म्हाका विश्वास आसा की येता काळात गव्हर्मेंटातले सगळे पोस्ट जे स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर गव्हर्मेंटाचे जितके पोस्ट येवपाक जाय ते सगळे पोस्ट सगळ्या डिपार्टमेंटांनी ज्या डिपार्टमेंटांनी धाडूंक ना तांकांय रिमायंडर आमचे पर्सनल डिपार्टमेंट धाडीत आसा. ती डिपार्टमेंटां येता त्या काळात धाडटले आनी खूब बेगीन जितकी रिक्रुटमेंट पेंडींग आसा तितकी रिक्रुटमेंट बेगीनात बेगीन जातली. गोंयांत नांव बदलून मूळ गोंयकारांची नांवां लावपाचे प्रकार फाटल्या कांय वर्सां सावन सुरू आसात. भायले लोक गोंयांत येवन गोंयकारांची आडनांवां लावन रावतात. नांवां आनी आडनांवां बदलपाच्या प्रकारा वेल्यान जायते फावट लोकांनी आवाज काडला पूण प्रशासन मात सुशेगाद आसा. आतां आडनांवूच न्ही जाल्यार पुराय नांव बदलपाचो एक प्रकार उक्ताडार आयला. अलिसाब अलगुंडी हे नाव बदलून सुजल गांवकर म्हूण चेंज इन नेम करून घेतला. फाटल्या 2 दिसां सावन हे विशींची नोटीस सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्या. आतां हें कितलें खरें आनी कितलें फट हें कळपाक मार्ग ना. पूण नांव बदलपाची ही गजाल खरी आसत जाल्यार पयलींचें नांव आनी आतां बदलून घेतिल्ली नांव पळयलें जाल्यार दुबाव मारले बगर रावना. नांव बदलपाच्या प्रकारा वेल्यान जायत्या जाणांनी खर टिका केल्या. सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपी नोटीसी प्रमाण अलिसाब अलगुंडी हें नांव बदलून तें आतां सुजल गांवकर म्हूण लायलां. गोंय नांव आनी आडनांव बदल कायदो 1990 प्रमाण नांव आनी आडनांव बदलपाक मेळटा. मात सद्याक जे पद्दतीन नांवां बदलपाचे प्रकार वाडल्यात ते पळयले जाल्यार ह्या कायद्याचो दुरुपेग जाता काय कितें असो प्रस्न उपरासले बगर रावना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. बुधवारा राती फोंड्या पुलीस स्टेशन वाठारांत एका 15 वर्सां सावन पिरायेच्या चल्या भुरग्याचेर मारपीट केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. फोंडा पुलीस एरियेन बुधवारा सांजचे एका 15 वर्सां मायनर भुरग्याक मारहाण केल्ल्या प्रकरणात कशिश नायक आनी राजू देवगिरी यांचे विरुद्ध फोंडा पुलिसांनी केस रजिस्टर केली आहा. त्याच्या मायनर भुरग्याच्या पेरंट्सांनी फोंडा पुलिसेन कंप्लेन दिल्ली नंतर ही केस रजिस्टर केल्ली आसा. फोंडा पुलीस स्थानकाचे PI विजयनाथ कवळेकर ह्या प्रकरणात अदीक तपास करीत आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. आतां गोंयकारां खातीर एक खोशयेची खबर. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं कोमुंदाद आनी सरकारी जमनीचेर बांदिल्लीं बेकायदेशीर घरां आतां कायदेशीर जातलीं. येवपी पावसाळी अधिवेशनात हे संबंधी विधेयक सादर करतले म्हूण महसूल खात्याच्या सुत्रांनी गोमंतकाक म्हायती दिल्या. गोंयकारां खातीर व्हड समाधान दिवपी गजाल मुखार आयल्या.
कोमोंदाद आनी सरकारी जमनीचेर बांदिल्ली बेकायदेशीर घरां आतां कायदेशीर जातली. मात ही मेकळी फकत 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं बांदिल्ल्या घरां खातीरूच आसतली. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं शारांनी 1000 चौखण मिटरा वेली आनी गांवगिऱ्या वाठारांतली 600 चौखण मिटर जमनी वेली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. हे खातीर येवपी पावसाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करतले म्हूण महसूल खात्याच्या सुत्रांनी गोमंतकाक म्हायती दिल्या. राज्यान कोमोंदाद आनी सरकारी जमनींचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली घरां कायदेशीर करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें आपल्या अर्थसंकल्पीय भाशणांत जाहीर केल्ले. कांय म्हयन्या आदीं जाल्ले उच्च पांवड्यावेले बसकेंत सरकारान फुडल्या अधिवेशनात हे संबंदीत अध्यादेश हाडपाचो निर्णय घेतिल्लो. पूण आतां सरकारान हो निर्णय बदलून येवपी पावसाळी अधिवेशनात विधेयक हाडपाचें थारायलां. या निर्णयाक लागून हजारांनी गोंयकारांक थाकाय मेळटली. 28 फेब्रुवारी 2014 उपरांत बांदिल्ली बेकायदेशीर घरां मात कायदेशीर जावची ना म्हणूनय थोडे गोंयकार निराश जाल्यात. मजगतीं लोकांनी आपल्या स्वताच्या जाग्यांचेर बांदिल्ली अनियमीत घरां आजून नियमीत करपाक सरकाराक येश मेळूंक ना. अशें आसून लेगीत आतां सरकारान कोमोंदाद आनी सरकारी जमनींचेर बांदिल्ली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाचो निर्णय घेतला. 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेचेर नदर दवरून मतदारांक खूश करपा खातीर हे विधेयक हाडटात काय असोय अदमास कांय लोक काडपाक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आपाचे आमदार क्रुज सिल्वान सांदांद्रेत प्रादेशीक आराखड्याचेर चर्चा करपा खातीर एक कार्यावळ घडोवन हाडली. आमी दोगूय विरोधकांतले आसले तरी ताणें म्हाका आपयलो ना. हाचे वयल्यान स्पश्टपणान दिसता की आप सांदांद्रे मतदारसंघात भितर सरून स्वताचो राजकीय अजेंडा फुडें व्हरपाक सोदता. तांकां एकचाराची आवड ना, फकत राजकारण करतात असो आरोप आमदार विरेश बोरकारान केला. रेझोल्युशन जी आसा जावं आमी जी विधानसभेन आवाज करपाचो तो प्रत्येक वेळी आमी घेतलो आसा. पण आयज एक म्हाका एक पॅम्पलेट गावली जावं पोस्टर गावलो. ते पोस्टराचेर अशें आसलें की क्रुज सिल्वा जो आपाचो आमदार आसा, पयलींचो आमदार, तो आमदारान सांदांद्रे मतदारसंघात एक RP21 प्रोग्राम दवरिल्लो आसा आनी त्या प्रोग्रामाच्या अंडर ते कितें तरी रिजनल प्लॅनाच्या बाबतींत उलोवपाक सोदता. आतां अशें आसा की बाबा सांदांद्रे मतदारसंघ हांव बींग अ लोकल MLA आनी हो क्रुज सिल्वा जो आसा तो आमचो कलीग आनी ऑपोजिशन कलीग मेनली. आनी ऑपोजिशन कलीग आसून बसून तेंच्यांनी मात्तूय आमकां सांगूना, एक इन्विटेशन बसून सांगूना. आनी हितून अशें दिसून येता की बाबा तुमी कोणाक तरी यूज करून जी आमचे सांदांद्रे जो आमचो पक्ष हे आसा मतदारसंघ आसा ह्या मतदारसंघान घुसपाक सोदता. तुमचो जो एक पॉलिटिकल मोटीव आसा, पॉलिटिकल अजेंडा आसा, हो अजेंडा पुराय करपाक सोदता हें दिसून येता. कारण कितें जालें तुमकां समज अशें जालें नाल्यार तुमी सांगतले आसले की बाबा लोकल MLA आसपाक जाय, लोकल MLA घेवन आमी करूंक जाय. आनी आमी सातत्यान ह्या मेगा प्रोजेक्ट जावं लँड प्रोटेक्शन बिलाचे आमी घातलेले आसा. हे कंटिन्यूअस घालता पण तरी पूण तांकां मातूय पडना. आनी लँड प्रोटेक्शन बील जे आसा हो कायदो व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तो कायदो आमी विधानसभेन मांडलो. पण तो विधानसभेन मांडून बसून ह्या आपाच्या आमदारांनी जावं बाकीच्या ऑपोजिशनाच्या आमदारांनी कोणाक त्या कायद्याक सपोर्ट करूना. जावं तुमकां कितें कायदो दिसता तो पासून अजून पर्यंत सांगना. सो हितून अशें कळोन येता की हो दिल्लीचो पक्ष जो आसा हो फोटिंगपणां करपाक हो जोकर जाल्लो आसा, जोक करपाक. पर्यावरणाचें संवर्धन करीत इको टुरिझमाक चालना दिवपा खातीर 70ंतल्या पाळी शिवलिंग घसघशाचेर रान उदरगत महामंडळ आनी राना खात्याच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या म्हूण पर्येचे आमदार तशेंच रान महामंडळाचे अध्यक्ष दोतोर देविया राणीन सांगलें. शिवलिंग घसघशा कडेन आमदार तिकीट कावंटर, चेंजिंग रूम आनी हेर सुविधांचें उक्तावण केलें. आज आमी आमचे पाळी गांवांत ठाणे पंचायतींत आमचे सत्तरी भागांत आमचे सुंदरसो आमचो व्हेरी फेमस शिवलिंग वॉटरफॉल पाळीचो हाजे आमी हांगा थ्रू GFDC आमी हांगा फॅसिलिटीज आनी थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी हांगा फॅसिलिटीज क्रिएट केल्ले आसा. आमकां ते इको टुरिझम फुडें व्हरपाक जाय, ऑर्गनायज सेक्टर करपाक जाय, पर्यटकांक तर सगळ्यो फॅसिलिटीज बरे पैकी दिवपाक जाय. वी हॅव टू सी की आमकां पर्यावरण राखून तर टुरिझम फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार हांगा सगळ्यो डस्टबिन्स जावनी, प्लास्टीक पिकर्स जावनी, की हांगा टॉयलेट फॅसिलिटीज जावनी, सगळ्यो क्रिएट करून आमी फुडें वता. की आमी ज्या तरेन दूधसागर एक क्रिएट केल्लें आसा, नेत्रावली क्रिएट केल्लें आसा,
फायनली हे आमच्या सत्तरी बागान आमचे पालीच्या वॉटरफॉलार हे फर्स्ट आमी फॅसिलिटीज हांगा अश्यो क्रिएट केल्ल्यो आसा आनी देवाच्या कृपेन देवाच्या आशिर्वादान म्हाका खात्री आसा की पर्यटक हांगा येतले, फुटफॉल्स खूब वाडटलो आनी हो सुंदरसो वॉटरफॉल जो रिमोट भागान आमचो वॉटरफॉल आसा पण तुमी ताका म्हणटात शिवलिंग वॉटरफॉल म्हणटकच म्हाका खात्री आसा की महादेवाची कृपा आसतली आनी जे आमचे प्रयत्न आसा की आमच्या भागाक हांगा थ्रू इको टुरिजम फायदो जावचो, आमचे जे लोकल ग्रामस्थ आसा तांकां फायदो जावचो, तेन्ना जेन्ना हांगा ट्युरिस्ट येवपाक लागतले सुंदरशा वॉटरफॉलार वतले मागीर हांगा आमचे कोण लोकल्स आसा ते हांगा आपले जेवण खाण सुरू करतले, खाणावळी सुरू करतले. थोडे भुरग्यांनी एक इको टुरिजम कॅम्प म्हणून थोडे कॉटेजीस बांदपाचे ठरयला. ट्युरिस्ट हांगा येतले, ह्या भागान रावपाक लागतले म्हणटकच ताजो फायदो ओवरऑल पंचायतीक ओवरऑल मतदारसंघाक जातलो. म्हापसा आनी सबाट वाठारांत आशिल्ल्या कोयराच्या डस्टबिनांक अनवळख्यान उजो घातलो. ही कोयराचे डस्टबिन्स म्हापसा पालिकेची आशिल्ल्याचें कळटा. वट्ट 6 कोयराची डस्टबिनां उज्यान जळून कोपर जाल्यात. जाणे कोणे ह्या डस्टबिनांक उजो घातला तांचेर कारवाय करतले अशें म्हापसा पालिकेचो उपनगराध्यक्ष प्रकाश पिवशेट हांणी सांगलें. ते किती जाले आमकां खबरूच ना. आमी सकाळी येवन पळयता तर ते तशें आहा. यूज करता आनी थंय आसता थोडे चार, थंय चार आसता अशें. आनी खाली जाले आमची कचरो गाडी घेवन गेली तर आमी हांगा दवरताय फोन मारून मास्तर डबे सगळे जळला मागीर येवन पळोवन गेली ती. म्हाजें एक अपील आसा करो म्हाजें अपील एक आसा, विनंती पण आसा आमकां सगळ्या म्हापशेकारांनी गार्बेज बद्दल सहकार्य करचें. नो डावट सगळें शक्य जायना कवर करपाक, पूण त्या परीने आमी आमच्या परीने आमी प्रयत्न करता की गार्बेज लेस जावपा खातीर आनी असलें कृत्य करचें न्हू हें म्हाजें अपील आहा तांकां. पुलिसेन हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी जे कितें रिसर आसा पळय ती कारवाई करची. सध्या म्हापसा अंजाबाट वॉर्ड नंबर 10 हांगासर सध्या एक अशी इन्फॉर्मेशन आमच्या मेरेन पावल्या ती म्हटल्यार की म्युन्सिपाल्टीचे जे काही एम्प्टी डस्टबीन जे आसात ताका खंय तरी उजो लागलो. जेन्ना आमी हांगासर घटनास्थळी पावले जाल्यार तुमी एक पळोवंक शकता की म्युन्सिपाल्टीचे जे एम्प्टी डस्टबीन जे आसात ते ह्या पॅसेजीन हांगासर दवरले वयताले. एक एम्प्टी पॅसेज आसा, एक स्मॉल नल्ला कसो आसा हांगासर, त्या जाग्याचेर एक 10 ते 12 अशे एम्प्टी डस्टबीन जे आसा ते हांगासर दवरले वयताले. आनी खंय तरी आयज सकाळी जेन्ना हे डस्टबीन एम्प्टी डस्टबीन जे आसा ते म्युन्सिपाल्टीचे लेबर जे आसा तेन्ना व्हरपा खातीर आयले तेन्ना तांकां अशें दिसून येयलें की जे डस्टबीन आसात ते खंय तरी जळोन खाक जाल्ले आसा. की काही लोकल जे आसात ते हांगासर डस्टबीन तांकां दवरूं नाका अशें कंप्लेनूय करताले, पण तरी आसतना तेंच्यांनी ते डस्टबीन आसात ते हांगासरूच दवरताले. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ते असे म्हणतात की कदाचित काही अज्ञात व्यक्तीन हांगासर जे डस्टबिनाक उजो लायला ते वास येता डस्टबिनाचे हेका एक कारण आसूं शकता. तो म्हणतात टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. केळशीचे सरपंच थळावे टॅक्सीकार आनी पर्यटन क्षेत्रांत संबंदीत आशिल्ल्या लोकांनी एकठांय येवन दर्याच्या वाठारांत बेकायदेशीरपणान टॅक्सी सेवा दिवप्या आड पुलिशेन कागाळ दाखल केली. ह्या बेकायदेशीर टॅक्सीकारांनी सरपंचा आड फटीची कागाळ दाखल केल्या. बेकायदेशीर टॅक्सीकार आमच्या पोटा आड येतात तेन्ना गृहमंत्र्यान तांचेर कारवाय करची अशी मागणी केळशीच्या टॅक्सीकारांनी केल्या. आम एसपी मेळ्ळे, एसपी आम सांगला द सिच्युएशन. एसपी एक्सप्लेन कितें केला हो आमगे पोटा इश्यू, आमकां लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करपा नाका. आमी इलिगल कित्याक म्हणटाय हेका, हे कोण वेबसायटीचेर बूक कोताय, हे कोण ऑनलायन जस्ट डायल म्हणटाय तेजेर बूक कोताय. हेंगे आत्ता ना, हेंगे पत्ता ना, हेंगो बॅच नाय, हे कोण न्हू. आनी हे येताय आनी आमगे एरिया येताय आनी लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कोताय. आमी थिंग वचोन आतां ना जाल्यार आम सांगता नाजाल्यार आम हाल्या मडगांव वचोन भाड माताय, आम हाल्या वचोन एअरपोर्टाचेर वचोन भाड माताय. ते आमकां दितलेय ना. बट हे आमगेले पयलींसान गव्हर्मेंटान केलो आहा. तुमी पोट बरय हॉटेलाचेर, एअरपोर्टाचेर तुम पोट बरय, तुगे गांवांत तुम पोट बरय. आनी हेका लागून आनी आयज हे तर कोण दुसरे कोण येताय नॉट रेजिस्टर्ड तांकां कोण वळखनाय, तांकां बॅच नाय. एज अ सरपंच आय हॅव टोल्ड देम व्हेरी क्लियरली आमगे भुरगे केस्तांव करपा नाय
आनी आमी तांकां एलावड करपाक दिवपा ना. इलिगल ट्युरिझम म्हणजे कितें, तुमी येताय ते आतां एप येयलो, गोवा मायल्स इज रेजिस्टर्ड, आमी अंडरस्टँड, तेय अंडरस्टँड जाताय, पूण हे पळय वेबसायटीचे कोण येताय दे आर नॉट रेजिस्टर्ड. सो आमी हे स्ट्रिक्ट धरतले आनी हांव तुमचे कडेन मागता, आमगेलो सपोर्ट तुमकां सदां आहा. आमी बरे भाशेन ट्युरिस्ट, आमगे हिस्ट्री आहा गोंयांत, आमगे टॅक्सीवाल्यांक गेली, सेफ्टी ऑफ द ट्युरिस्ट, सेक्युरिटी ऑफ द ट्युरिस्ट, एक ट्युरिस्टांक कितें मेळ्ळें आमी व्हरोन रोखडे पत्तून दिता, गॅरंटी आहा. हे कोण मनीस तांकां खबर नाय. आमी व्हेरी व्हेरी कन्सर्न आहाय हे आमचे गोंयचे टॅक्सीचा फ्युचर कितें जातलो. आज आमी सगळ्यांनी युनायट जावपाक गरज आहा. सगळे, जावं ते टॅक्सी ड्रायव्हर, जावं ते आमचे सॅक ओनर, जावं ते आमगेले बोट क्रूज मध्ये ते, जावं ते आमगे रिक्षावाले, जावं ते आमगे गेस्ट हाऊस ओनर, जरी तर आमी युनायट जायनाय, दिस इज द लास्ट टायम. हेच्या मुखार आमकां चान्स मेळपा ना. वी हॅव टू युनायट, नाजाल्यार हे आतां अनवॉन्टेड जेशे जी एप इल्याय विदाउट रेजिस्ट्रेशन ते कॅप्चर करतले, ते आमकां जियेन दिवपा ना. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते